नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयभरच्यो झोपडपट्ट्यो जातल्यो कायदेशीर. सरकारान जाहीर केल्ले झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण पीपीपी तत्वाचेर राबयिल्ले प्रकल्प, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. टॅक्सी पार्किंग शुल्क 48 वरां भितर देंवयना जाल्यार करतले खर आंदोलन. टॅक्सीकारांची सरकाराक शिटकावणी. 80चे 200 कोणे केले, पयशे कोणाक वतात? बाबूचो सरकाराक प्रश्न. सभापती पदाच्या वेंचणुकेंत गणेश गांवकारान मेळिल्ले जैत. विरोधी उमेदवार एल्टन डिकोस्टाक 31 विरुद्ध 7 मतांनी हारयलो. विरोधकांनी विधानसभेत काढलो रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो विशय. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर सभापतीन काडचो आवाज. विरोधकांची मागणी. रामाचेर जाल्लो हल्लो चुकीचोच, सांगता मंत्री रवी नायक आनी बाबूश मोन्सेरात. मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केले उपरांतूच उलयतलो आयआयटीचेर. आयआयटी म्हत्वाची, पूण गोंया खातीर खुबशीं कामां आसात करपाची, सांगता आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार. हत्ती हे गणेशाचे रूप, तो आयला लोकांक मेळपाक, सांगता मंत्री रवी नायक. ज्या शेतकऱ्यांचे लुकसाण जालां तांकां दितले भरपाय, मंत्र्यांचें आश्वासन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सरकारी जमिनी वयली घरां कायदेशीर करपाची घोशणा जाता थंयच आसा. आतां सरकार झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण घेवन येतले. ह्या धोरणा खाला सरकारी जमिनीचेर आशिल्ल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन जातले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पळयात पुराय बातमी. त्या महिन्यात सरकारी जमिनी वयली घरां कायदेशीर करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. हे विशींची अधिसुचोवणी काडून विधानसभेत हे विशींचे विधेयकूय पास केल्ले. ताका लागून सरकारी जमनी वयली घरां कायदेशीर जातली इतलें मात खरें. पूण आतां सरकारी जमनीचेर आशिल्ल्यो झोपडपट्ट्यो कायदेशीर जातल्यो खंय? हे खातीर सरकारान झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण जाहीर केलां. आतां खंयच्यो आनी कितल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन जातले ते कळपाक मार्ग ना. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसना संदर्भात मुख्यमंत्री कितें सांगतात ते आयकात. हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी ही लॉन्च केल्या. आमी स्लम हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन थ्रू कलेक्टर्स हे स्लम नोटिफाय करतले आनी स्लम नोटिफाय केल्या उपरांत स्लम रिहॅबिलिट करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. ज्या पद्दतीच्यो मेन टावनांनी आमच्या स्लम आसा तांकां रिहॅबिलिट करून तांकां घर बांदून दितले. जेणे करून फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंटाच लँडान जर एक 40,000 जागेर स्लम आसत जाल्यार 20,000 लँड फ्री जातली. 20,000 लँडान तांकां रिहॅबिलिट करतले. टोटली ऑन द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. खंयसरूच सरकाराचो एकूय पयसो हेच्या खातीर खर्च करचे ना. आमी म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान जेन्ना स्कीम हाडली तेन्ना बऱ्याच जाणांची टिका आसली की आमी सरकारी जागा ताका विकत घेतले म्हणून. तेन्ना ज्यो स्लम नोटिफाय जातल्यो त्या स्लम नोटिफायड स्लमांतल्यान कोणी तांकां म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां एप्लाय करपाक मेळटना. तर तांकां स्लम रिहॅबिलिटेशनांतल्यान तांकां रिहॅबिलिट करतले. उरलेल्यांक म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान आमी गव्हर्मेंट आसतले, कम्युनज आसतले, आलवारा, मोकासो आसतले, तांकां जागो दिवपाचो सरकाराचो जो आमी म्हज्या घर ह्या स्किमींतल्यान हाडला तातूंतल्यान दितले. वेळच्या वेळी रेट जे कितें आहा पळय ते नोटिफाय करता. सर्वे कितें केल्लो आसा हाज्या खातीर? सर्वे सुरू आसा. स्लम रिहॅबिलिट फुकट करतली आत्तां स्लम नोटिफाय करपाचो, तेज्या फुडल्या अजून डिक्लेअर जावंक ना. स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी डिक्लेअर केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळ हाडून जीएमआराक फायदो करून दिलो आनी पेडणेकारांक मात भिकेक लायिल्ल्याचो सणसणीत आरोप पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आसगांवकारान केला. 80चे 200 कोणे केले, पयशे कोणाक वतात काय म्हणून बाबून सरकाराक जाप विचारला. आवाज काडले बगर कांयच जावपाचें ना. फामिलीक घेवन रस्त्यार बसल्या शिवाय हो प्रश्न सुटपाचो ना अशें बाबू म्हणटा. मोपा विमानतळावेल्या टॅक्सी पार्किंग शुल्क 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया केला. 48 वरां भितर टॅक्सी शुल्क आसा तसो करिना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या. कारण एकूच आहा, जीएमआर कंपनी जे परत परत आपली जी मनमानी करता पळय तेका लागून आमी सगळे जमलेले आहा. 2 दीस पयलीं तेणी आतां परत प्रायस हायक केला. 80 रुपीसाचेर डायरेक्ट 210 रुपीज केला. म्हणजे ते आमी भाडी थंयच्यान जे मारताले पळय भुरगे
तांकां ते 210 कशें परवडटा ते आमकां खबर ना, ताका लागून बाकीच्यांक कशें परवडटा ते आमकां खबर ना, पण आमकां ते 200 हायक केलेली प्रायस ती कशीच परवडना. ताका लागून हे सगळे 4 गांवचे पंचायतीतले भुरगे हांगा जमलेले आहा. जी GMR परत परत हांगा दादागिरी करता आपले पळय 3 फावटी तेणी हे ट्राय केल्लेली आसा GMR कंपनीन. तो पळोवंक सोदता आमची कॅपेसिटी आमी कितें करूंक शकता हे तो पळोवंक सोदता. जाल्यार तशें जाल्यार तो पळोवंक सोदता जाल्यार तेणी आतां ही जी हायक केली ती तशीच दवरून दाखोवपाची. आमी आमचें कितें आहा पळय, कितें करपाचें आहा पळय ते करून दाखयतले. हे फावटी कितें जातलें ते वन टायम सेटलमेंट जातली, नाल्यार कितें जातलें ते व्हडलें जातलें. फक्त आमी तुका सांगूंक इतलेंच सोदता, ही तुजी जी प्रायस हायक जालेले ते वन टायम कितें ते सेटलमेंट कर आनी ताका कॅपिंग घाल. 2 वर्सान 20 रुपया 10 रुपया कितें वाडटात ते जशें CMान सांगलेले तशें. जर हे CMा सारकेल्याक व्हॅल्यू दिना, CMाक कॉन्फिडन्सान घेतल्या वचून जर हे सगळे गोष्टी चल्लेल्या आहात जाल्यार GMR आपल्याची मनमानी करूंक सोदता जाल्यार आमी ती खपोवन घेवचें ना. आनी जर कितें दुसरें व्हडलें कितें करचें पडटलें न्हू तें आमी करून दाखयतले. भुरगे आमचे सगळे वांगडा आहा आनी रेडी आहा. जर आमकां आमी जर थंय अस्तित्वान दवरूंक सोदना आमच्या लोकल भुरग्यांक जाल्यार बाकीचे आमी कांयच थंय इनलिगल चलोवंक दिवचे ना. मोपा विमानतळार सगळे गोष्टींक पेडणेकारांक प्राधान्य दिवपाक जाय. मात आतां सरकारान हो विमानतळ हाडून GMR कंपनीक फायदो करून दिला आनी पेडणेकारांक बिकेक लायल्या अशें म्हणीत आदलो उपमुख्यमंत्री आनी पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. आम्ही पहिले म्हटलेले आमच्या मतदारसंघाक प्रिफरन्स पयली दियात म्हणून ते सुद्धा दिवंक ना. आणि वयल्यान तुम्ही हेजे 80 रुपयाचे 200 रुपया घालतात, कितें समजून घालतात. आणि या GMRाक तुम्ही लुटपाक दिला, तो लुटपाक लागला, जोडपाक लागला आणि माझे मतदारसंघ भीक मागपाक लागले. एअरपोर्ट हाडून हे पेडणेकारांक आमकां कळपाक जाय आमकां फसयला म्हणून. आमकां ह्या लोकांनी फसयला हे हांव आज आव्हान करता आनी ताचे भितर हांवूय फसलो. आनी हो एअरपोर्ट आमी हाडलो. हो एअरपोर्टाचेर आज आमचो लोक आपय रस्त्यार आनी कोण लोक फायदो घेता हे GMR लुटपा लागल्यात, जोडपा लागल्यात. आमच्या गव्हर्मेंटा भितर असो कोण आहा जे सांगपी अशें करून कर म्हणून. ही लूट कोणाक पावल्या? CMान आज भायर सरपाचें गरज आहा. चीफ मिनिस्टराक हांव सांगता जाता तितली बेगीन हे 200 केल्या ते कट करून 80 रुपया कर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गणेश गांवकार सभापती म्हणून वेंचून आयले. गणेश गांवकारान सभापती पदाची वेंचणूक 7 विरुद्ध 32 मतांनी जिखली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस आणि क्रूज सिल्वान विरोधात मतदान केले. जाल्यार NDA आघाडीच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी गणेश गांवकाराच्या फावरान मतदान केले. सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार सभापती म्हणून वेंचून आयले. सभापती म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, क्रूज सिल्वा, वेन्झी विएगस आणि रमेश तवडकार हांणी गणेश गांवकार हांचे अभिनंदन केले. ते उपरांत उपराष्ट्रपती म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर CP राधाकृष्णन तशेंच GST सुदारणे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदनूय केले. तेच बरोबर म्हादयचे बाबतींत हाऊस कमिटीचेर निलेश काब्राल हांची नियुक्ती केल्या. मसणभुंयेच्या विशयाचेर नेमिल्ले हाऊस कमिटीचेर माविन गुदिनो हांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. Speaker sir, I move a motion that Sri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Sri Vencey Vegas, Honorable MLA, to second the motion. Speaker sir, I second the motion moved by Sri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, that Sri Elton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Sri Carlos Ferreira, Honorable MLA, to move your motion. Sir, I move a motion that Sri Alton DeCosta, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I move a motion that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Sri Rohan County, Honorable Minister for Tourism, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Sri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, to be elected to the office of the Speaker. I will now put the motion moved by Sri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. Seven. Those against the motion, please stand up.
In favor of the motion is 7. Those against the motion is 32. Those against the motion have it. The motion is defeated. या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही Congratulate करता on behalf of me personally, on behalf of the opposition. Speaker sir, तुमचे बॅकग्राऊंड जरी तर चोयल्यार युअर कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स एड्युकेशन आणि खास करून स्पोर्ट्स. तुम्ही चॉकबॉल असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले. एड्युकेशन फिल्डान धारबांदोरा तुमची जी कॉलेज आशिल्ली मल्टी फॅकल्टी कॉलेज आणि BBA जावं BCA हे कोर्सीस हाडून धारबांदोरान तुम्ही एक ट्रान्सफॉर्मेशन करपाचो एक प्रयत्न केलो. एक ऑनरेबल डॉक्टरेट फ्रॉम जीवन ओपन युनिव्हर्सिटी चेन्नई आणि 2 पुजा तुम्ही आमदार झाले. या सभापतीचे म्हाका दिसता खूप खूप एक्सपिरियन्स आसा. पेटिशन कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, बजेट कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, PSCचे तुम्ही मेंबर आशिल्ले आणि त्याच पद्धतीन मेंबर ऑन द ट्रायबल एडवायझरी बोर्ड. खूप खूप तुमचे काम आसा. तुमचे नेचर म्हाका दिसता पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले तुम्ही प्रोटेम स्पीकर आशिल्ले. सगळे अंडर युअर आमी गायडन्स आमी ओथ घेतलेलो. आज म्हाका दिसता या हाऊसान खूप खूप गरजेचे कित्याक आमी ऑपोजिशन जरी तर 7 जा हाय आमकां खूप अपेक्षा आहा की वी आर मायनॉरिटी इन दिस हाऊस. 7 जा मेंबर 33 रुलिंगान हाय पूण या हाऊसा भायर आमी ऑपोजिशन मेजॉरिटीन हाय. 63% लोकांनी या सरकारा विरुद्ध मत घातलेले आहा. तेज मत मागीर कितें पॉलिटिकल टर्मोइल जालें तें दुसरें. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता. ST कम्युनिटीकूय एक मान आसा पूण साधारण ह्या दिसांनी गोंयांचे घडटा खास करून विथ दी अटॅक्स खास करून एक बाबरामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूप खूप म्हाका दिसता या सरकारान चोवपाक जाय. गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आणि म्हाका एक अपेक्षा आहा तुम्ही GTDCचे चेअरमॅनय आशिल्ले. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले या स्पीकराचे हॉप ऑन हॉप ऑफ जावपाक शिरीपणा. द स्पीकर हॅज टू बी न्यूट्रल, कॅनॉट मूव टू पॉलिटिकल ऑफिसेस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या खुंची हल्ल्याचो विरोधकांनी विधानसभेत निशेध केलो. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या सभापती गणेश गांवकारानूय ह्या घडणुकेचो निशेध करून ST समाजा प्रती आशिल्ली आदराची भावना दाखोवची म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार उलयलो. दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायक आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातानूय रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. पळयात पुराय बातमी. सभापती पदाचे वेंचणुके खातीर आपयल्ले एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध करीत गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वात नाशिल्ल्याचो आरोप केलो. ह्या विशयाचेर नव्यान वेंचून आयिल्लो सभापती गणेश गांवकार कितें तरी उलयतलो म्हणून अपेक्षा आशिल्ली, मात ताणें रामाच्या विशयाक हात लावना. दुसरे वटेन रामाच्या भलायके विशीं मंत्री विश्वजिताक विचारल्यार ताणें सांगलें रामाच्या भलायकेचेर आपूण स्वता लक्ष दवरून आसा. वैजकी अधिकाऱ्याकूय रामाचे भलायकेचेर लक्ष दवरपाक सांगिल्ल्याचे विश्वजितान सांगलें. ह्या दिसांनी गोंयांचे घडटा खास करून विथ दी अटॅक्स खास करून एक बाबरामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूप म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय. गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आणि म्हाका एक अपेक्षा आहा तुम्ही GTDCचे चेअरमॅनय आशिल्ले. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले. पहिलो म्हणजे आता सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की ST समाजाचो जो एक कार्यकर्तो जो एक लिडर म्हणूंक शकता तेंचेर एक अटॅक जालो आणि तो अटॅक
कंडेम करपाची तुमचे कडल्यानूय एक हे येवपाक जाय, कारण कितें आसा की गोंयान अशें ह्या पद्दतीन केन्नाच जाल्लें ना आनी आतां सद्याक जे चल्लां ते आमकां दिसून येता की हाती भायर तरी वयतले. सो हेका लागून म्हाका दिसता तुमी जेन्ना जेन्ना अशे अन्याय घडटा तेन्ना तेन्ना तुमचोय आवाज बुलंद करपाची गरज आसा. आनी तूं एसटी समाजाचो एसटी समाजाक ह्या दिसांनी धोडायतात, एसटी एक्टिविस्टांचे तोंडाचेर शेण सारयतात, तेन्ना एसटी समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय. एसटी समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हे जालेंच, पूण एसटी समाजाचेर हो एक अन्याय. He is under treatment in Goa Medical College and I am monitoring it very closely. I spoke to him the other day also because I think there was some confusion. Somebody was saying that he's being discharged and all. I told the doctors whatever treatment he requires to see, the government is committed to see that he gets all the care. I told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I have personally spoken to him and he is under proper supervision of all the doctors. सर तुवें रॉंग मिनिस्टरा विचारता म्हणल्यार कोण रायट मिनिस्टर? ना तशें म्हणून ना, तें मिस करून कित्याक म्हाका विशय एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें विचारल्यार हांवें दिवप न्ही उत्तर. तूं एज हेल्थ मिनिस्टर तेजी तब्येत कशी आहा म्हणून विचारल्यार तें उत्तर हांवें दिवपाचें. बरें, तो रामा काणकोणकराच्या एसॉल्टाचेर तूं कशी पळयता? नांव काय कोणाचें ना, तूं समर्थन करता ताचें? नांव कांयच कोणाचें कांयच उलयना. म्हाका फक्त हेल्थाचे संबंदीत तुमी विचारल्यार एज मिडिया म्हणून तूं विचारता प्रश्न हांवें उत्तर दिवपाक हांव शकता. लोकशाही राजवटीत दर एकल्याक आपली बाजू मांडपाचो अधिकार आसा. कोणें कितें म्हटलें आनी तें दुसऱ्याच्या मनाक लागलें म्हणून ताचेर हल्लो करप सामकें चुकीचें म्हणून महसूल मंत्री आनी ताळगांवचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता. रामाचेर जाल्लो हल्लो चुकीचोच अशी गुंडगिरी कोणी करची न्हू म्हणून आदलो गृहमंत्री तशेंच सद्याचो शेतकी मंत्री रवी नाईक सांगता. ऐकात तांचें म्हणणें. See, I condemn all attacks done on everyone. And I, as far as Mr. Rama Kankonkar is concerned, I personally know. In fact, I even sent him a message saying that well. And I sent him a message also saying that I am sorry for what has happened. It is really bad. See, this as far as the violence and all, this doesn't come in this democratic setup. So everyone has basically has a right to express his opinion. So it is what you also have got a right. I also have got a right. Whatever I have said, you may feel bad what I may have said, but that doesn't mean to say you can come and attack me or you got to attack someone. This is totally unacceptable. जे काणकोणकारांचे ते अटॅक जाला तशी जावपाक जायना आनी अशे गुन्हेगारी कोणें करची न्हू आनी ती आमी खबरूय घेवपाची. आमचो होम मिनिस्टर आतां तेजें लक्ष दिल्लें आसतना घेतलो एक्शन घेतलो, प्रॉपर एक्शन घेतलो आनी तें जावपाक जाय. कित्याक अशें कोणाचें जावं फाल्यां आमी आमचे लोक अशे कितलेशेच आमचे लोक भोंवता, रातचे दिसाची सगळे भोंवता आनी आमचें एक हें आशिल्लें की हांगसर जें आसा फ्री आमची 24 वर्सां रातचे वर्सां फिरताले कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोडार IIT विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच IITचेर कितें ते उलयतलो. IIT म्हत्वाची आसाच, पूण गोंयांत गोंयकारां खातीर खुबशीं मोठी कामां करपाची आसात. IIT तातूंतलोच एक म्हत्वाचो प्रकल्प अशें आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा. हो प्रकल्प बेगीनूच सुरू जावचो ना अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. कोडार IIT प्रकल्पा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक मंत्री सुभाषान जाप दिली. फाटले कितलेशेच दीस जाले कोडार गांवचे लोक प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक विरोध करीत आसा. IIT विशीं मंत्री आनी थळावो आमदार सुभाष शिरोडकराक विचारल्यार तो सांगता की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन खंय चर्चा केल्या उपरांतूच IITचेर उलयतलो. गोंयांत गोंयकारां खातीर खंय जायतीं मोठी कामां करपाची आसात. IIT प्रकल्प बेगीन सुरू जावचो ना अशें सुभाष सांगता. ताचेर निर्णय घेवपाक जाय कितें म्हणटा तें तेन्ना मागीर सांगता. म्हाका तें परत लक्षांत घेयात. म्हाका तें परत विशय एकच विशय सगळ्यात म्हाका आवडना, कारण खुबशीं मोठी आनी कामां गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंया खातीर करपाचें आसात. खूब मोठी कामां आसात आनी ते IITचें काम तशें मोठेंच आसात, पूण ताजे नंतर सविस्तर आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन केले नंतर तें सांगता. पूण लोकां खातीर कितें मेसेज सद्याक तरी कांयच ना, कारण अजून ते रोखडी कितें फाल्यां सुरू जायना. IIT फाल्यां सुरू जायना, रोखडी पडटा. तर ताजेर सारको साबार विचार करून निर्णय घेतलो. गोंयांत बारीक समाजाचेर अन्याय जाता. कोडार वाठारांतले लोक IIT प्रकल्पाक विरोध करतात. नव्या सभापतीन पक्षपात करचो न्ही, सभापतीच्या खुर्चेक न्याय मेळोवन दिवचो अशें आमदार विरेश बोरकार उलयलो. आमी कोडार सारक्या एक हितून ST विलेज जी आसा म्हणल्यार तितून
आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा, लोक विरोध करता. तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा. सो हांव तुमचे कडेन मागता की बायस तुम्ही रावचे न्हू. तुम्ही जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुम्ही न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुम्ही मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले, विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतार काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना. सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुम्ही एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारखे डिसिजन घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हत्ती हे श्री गणेशाचे रूप. हत्तीकूय आमी देव मानतात. तो लोकांक मेळपाक आयला म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायक सांगता. पत्रकारांनी ओमकार हत्ती विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री रवी नायकान जाप दिली. तांबोशा ओमकार हत्तीन जायत्या लोकांचे बरेच लुकसाण केल्या. ज्या शेतकऱ्यांचे लुकसाण केल्या तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें मंत्री रवी नायकाचें म्हणणें आसा. आता मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर शेतां नश्ट केल्या तेंका कितें कॉम्पेन्सेशन मेळटा? एग्रीकल्चर ते कितें कॉम्पेन्सेशन पिड्ड्यार केल्या तेणेन. ते आमचे पळय आसा आमी ऑफिसरांक सांगता कोणा लुकसाण भरपाय कितें दिवपाक बिवपाक जाय जाल्यार हत्यान कितें लुकसाण भरपाय केल्यार तें पळयतात तेणे कितें लुकसाण केलें जाल्यार अजून ताणें कितें खाला बिला जाल्यार पळोवया. अजून काय येवंक ना? काय खावना तेणें डिटेल्स काय येवंक ना तुमचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन? खावना अशें तेणें केळी बिळी हय काबर करून उडयले तेवटेन तेणें सगळें बागायते. खंय ते रे महाराष्ट्र गोंयांत सगळा महाराष्ट्र आसा. गोंयान आसा तो येवं ना बरं अजून येयलो पेडण्या ना पेडण्या खंय रे वाठारांत भोंवता तुका खरेंच खबर ना आमकां दिसा काडटा. तामोशा आहा मरे आमी तुमी जाणा हत्ती जो आसा आमी हे म्हणटा गणेशाचें रूप म्हणटा आमी गणेशाक देव मानता, हत्तीक देव मानता. लोकांक मेळपा येयलो मेळून लोकां. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्यांनी मिळून हत्तींक वाडोवपा खातीर एलिफंट रेस्क्यू सेंटर करतले, रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. ह्या उपक्रमांत हत्तीच्या संरक्षणाचेर भर दिलो गेलो वतलो. तशेंच ह्या संदर्भात 3 राज्यांतले अधिकारी बेगीनूच बसका घेतले अशें मंत्र्यान सांगलां. तशेंच पेडण्या गांवांत तांबोशा हांगासर जो हत्तीन धुमाकूळ घातला त्या ओमकार हत्तीक रान खात्याचे अधिकारी ताचेर नदर दवरून आसा अशें मंत्र्याचें म्हणणें. वर्किंग ऑन 2 थिंग्स. एक हा की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान 2 ऑर्डर काढलेले. माझे पत्र ऑलरेडी कर्नाटकाचे ईश्वरजी जे कर्नाटकाचे मंत्री आहे फॉरेस्ट मिनिस्टर त्यांच्याकडे काल ईमेल परत गेले ऑफिशियली आणि त्यांनी आमकां अश्युरन्स काय दसऱ्याचे फेस्टिवल डिप्लॉय जाता हत्ती आणि त्यांच्याच राज्यात चिकमंगळूर तांकां प्रॉब्लेम आहे, तुमकूर तांकां प्रॉब्लेम आहे त्यांच्या हत्ती. कारण एक हत्ती धरपाक 6 हत्ती हांव पुराय टीम आसता वेट दाट करपाक सगळे गोष्टी त्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला. म्हाका खात्री आहे की कर्नाटक सरकार आमकां मदत करतले आणि ह्या तरेन बी फुडें अशे गोष्टी जाल्यात. आमकां ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट देवेंद्रजी कडेन हांव वचपाचो. हांव कर्नाटकाचे फॉरेस्ट मिनिस्टर मायसेल्फ वी आर गोइंग टू मीट विथ हिम. त्यांचे फॉरेस्ट मिनिस्टर महाराष्ट्राचे आमी सगळे बसून ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट म्हणजे एकमेकाच्या राज्याक सगळं आमचें ल्हान राज्य पूण आमी खंय तरी ह्या मदीं ह्या परिसरांत महाराष्ट्रा कर्नाटका गोवा हे रेस्क्यू सेंटर एलिफंट सेंटर हे करपाची गरज आसा. फुडाऱ्याक आमकां एकमेकाक आमी सहकार्य करपाक एक ट्रायपार्टायट अग्रीमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक कोहेसिव्ह अशें सिस्टम एन इकोसिस्टम जे आमी एकमेकाच्या राज्याक आमी सहकार्य आमी करूं शकता. हे गरजेची गोष्ट. कितलो वेळ लागतलो सर तेका? 2 तारखेक जावन ताबडतोब टीम धाडटा. ऑलरेडी उलयलें सिटीन येवपाक लागलो म्हणटा आनी प्रॉब्लेम जातलो म्हणून. हांवें सगळीकडे ऑलरेडी आमी सगळीकडे आमी ऑलरेडी थंय कितें प्रॉब्लेम जाता थंय लक्ष घालून नवीन कुमार तांकां सांगलेलें आसा. पूण आमकां बेगिना बेगीन त्यांनी सांगलेलें आसा बिफोर दसरा करूं शकता काय. दे आर वर्किंग आउट. तांकां ऑफिशियली मेल बी गेल्या आनी ते आमकां ते मदत करतले. महाराष्ट्र राज्यान बी तांकां विनंती केल्ली. आयज ते गोंयान ओमकार हत्ती आयला आनी हे इन्सिडंट्स जी आहा संख्या जी हत्तीची आहा देशान वाडपाक लागल्या. मध्य प्रदेशान बी वाडपाक लागल्या, ओरिसान बी वाडपाक लागल्या, महाराष्ट्रान वाडपाक लागल्या, दांडेली परिसरान वाडपाक लागल्या. दांडेली वाडल्यार गोंयान भितर सरतलोच म्हणून आमकां सगळ्यांक एकत्र येवन काम करचें पडटलें आनी आमी एकत्र येवन काम करतले. आनी ओमकार हत्तीचो विशय सोडयताच. कदंबा इलेक्ट्रीक बशीच्या ड्रायव्हरांनी तशेंच कर्मचारी संघटनेन बेरेस्तारा मडगांवां आंदोलन केलें. ईव्ही बशीच्या ड्रायव्हरांच्या पगारात वाड करची तशेंच कदंबा कर्मचाऱ्यांक मेळपी सगळ्यो सुविधा तांकांय उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केलेली आसा. कदंबा ड्रायव्हरांचो पगार वाडोवंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कामगार संघटनेन दिल्या. आमी अशें ठरयलें आसा की जे डिसिजन स्ट्रायकाचे डिसिजन आमी 30 तारखेक घेवपाचे आहा
त्याच्या पयलीं आमी डिसिजन घेवना, पूण मोस्टली आमी कंडक्टर ड्रायव्हर कदंबाचे आनी ईव्हीचे सगळे एकी कडेन येतले. एक ईव्ही बस चालू दवरचे ना, एक कदंबा चालू दवरचे ना, एक माझी बस चालू दवरचे ना. हो आमचो स्टेटमेंट आसा. सरकाराक सांगूंक सोदता हांव, जे ईव्हीचे कामदारांक त्यांचो योग्य तो पगार आणि कदंबाचे जे कोण तेंचे कितें मांडावळ आसा आणि कितें मागलां ते व्यवस्थित पडो जाय. ना पडना जाल्यार 30 तारखेक आमी डिसिजन घेतले. जे आमचे सशी कामदार जे रिटायर आहा ते कालपरच्यान रस्त्यार येयल्या, ते आमच्या कडेन आसा. फाल्यां सकाळी 30 तारखेच्या पयलीं आमचे डिसिजन ईव्हीचे आनी आमचे जाल्यार आमी जे डिसिजन घेता त्या सरकारान ते एक्सेप्ट करचे पडटले आणि फुल आमी रस्त्यार येतले. आणि ते ह्या मिडियाच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता हांव, जे आमचे प्रवासी आसा त्या प्रवाशांक रिक्वेस्ट करता हांव, हो चंद्रकांत चोडणकर सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो. पत्रादेवी तोरशा राष्ट्रीय महामार्गाचेर टोल बसोवपाचें काम युद्धपातळीचेर चालू आसा. मात ह्या टोलाक लागून लोकांच्या बोल्सांक कातर लागतली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच गोंया सावन महाराष्ट्रांत वचपी लोकांक कितलो टोल फारीक करचो पडटलो हाची म्हायती सरकारान दिवंक ना. देखून लोकांमदीं गैरसमज निर्माण जाला. जो राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसात त्या 66च्या महामार्गाचेर आसात आनी हांगर टोल नाक्याचें सध्या काम युद्ध पातळीचेर सुरू जाता. आनी इतिहासान आमचो जर गोंयचो इतिहास पळयलो जाल्यार गोंयच्या इतिहासान म्हटल्यार गोंयच्या सगळ्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर खंयसरच टोल नाको ना राष्ट्रीय महामार्गाक. पूण हो पयलो टोल नाको बसोवपाचें काम सध्या केंद्र सरकार कडल्यान सुरू आसा. आनी हो टोल नाको जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना जेन्ना ताचो बरोच फटको गोंयकारांक बसतलोच, त्या परस आमचे पेडणे म्हालांतले जे शेतकरी भाव आसतले, नागरीक आसतले आनी ते सदांच आमचे पत्रादेवी हो क्रॉस करून पत्रादेवी, बांदा, सावंतवाडी हांगासर बाजाराक वयतात, भुरगीं कांय स्कुलांक वयता, कॉलेजीक वयता, व्यवसायाच्या निमतान दर दिसा वयतात, आपापल्यो गाडयो घेवन वयतात, तांकां फटको बसतलो. ताचेर मुभा सरकार कशा पद्दतीचो दितलो हाचो आजून कोणीच खुलासो करूंक ना. टोल नाको बसोवपाचें काम सुरू जाला, युद्ध पातळीचेर सुरू जाला. आनी ह्या टोल नाकांतल्यान सरकारांक करोडो रुपया वाहन चालकांक कडल्यान मेळटले, हातूंत मातूय दुबाव ना. पूण जेन्ना पेडणे म्हालांतले नागरीक आनी गोंयचे नागरीक हो टोल नाको क्रॉस करून महाराष्ट्रान वयतले, तांकां कितलो टोल फी आसतली. पेडणे म्हालांतले ज्यो RTO गाडयो रजिस्टर आसतले तांकां मुभा आसतली काय ना, तांकां सुटका आसतली काय ना, की एखादो हांगासर तोरशा वाठारांतलो म्हणो येता किंवा मोपा वाठारांतलो मनीस बांद्या सदांच वयता, केन्ना केन्ना दिसाक 2-4 फावटी तांचे ट्रिपी आसता, तांकां एका गाडये फाटल्यान कितली फावटी मारचे पडटले हाचो विचार सरकारान केला काय. हांव निवृत्ती शिरोडकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV.